अकस्मात पडिल्ल्या पावसान शेतकारांक काचाबूल केल्यात। शेनवारा मध्यानराती आणि आयतारा दनपारा सावन गोंयात कितलेशेच सुवातींनी पावस पडलो। गोंयभर लायट आणि उदकाचोय त्रास जालो। वेधशाळेन पावसाचे आंकडे दिल्यात ते प्रमाण शेनवारा राती सुमार 4 सेंटीमीटर पावस पडलो। 2 मार्चाकय बरोच पावस पडला। सोमारा सकाळ मेरेन पावसाळे अशेच उरतले म्हूण वेधशाळा सांगता। पावसान काजू आणि आंब्याचे चवर काबार जाला। शेतांनी घाल्ले भाजयेचे बी आणि रोपे कुसले। शनिवारा मध्यानराती अकस्मात गोंयभर पावस पडलो। पावसाचो नेट आयतारा आशिल्लो। ह्या पावसान आंबे काजूच्या चवराबरोबर शेतांनी भाजयेची बी आणि रोपे काबार केले। शेताचे आमचे लुकसाण जालें। रोपे बी आमी लायल्ले चिटक्यो बी अश्यो त्यो उदीक भरून रावला आतां त्या हितून आमकां कितें लुकसाण जाला अशें। ह्या टायमार पावस पडोंक जायना हरशीं म्हणल्यार अंदू कितें जालां कांय खबर ना ते पडलो पावस अशें। तरी नुकसान जालें आमकां कित्या खातीर पावस पडलो पावसा लागून आमी फाटीं उरल्या। फाटीं उरून बी आमी आतां रोयिल्लें न्ही। आतां परत आमकां फूल झाड जालें बियां जालीं आनी आमचें आतां परत आमचें येपार सगळें पिड्ड्यार जाता। राती पावसान सगळें बुडून सगळीं फुलां झडलीं आनी नुकसान जालें। हो टायम आमचो काम करपाचो शेतान। आयज आमी फ्री जालीं। आयज आमकां कामूच ना शेतान। सगळें आमचें पिड्ड्यार जालां सगळें। उदक भरून रावलें वणके आसले ते आमचे बुडून पिड्ड्यार जाले म्हणजे सकयल देंवन ते उदक काबार जालां आमचें। वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण सोमारा गोंयच्या कांय वाठारांनी पावस पडूं येता। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। जातपात कुशीक दवरून हिंदूंनी एकठांय येवचें म्हूण विराट हिंदू संमेलनात धर्मीक फुडाऱ्यांनी उलो मारलो। विश्व हिंदू परिशदेन आयतारा फांतोड्डे संमेलन दवरिल्लें। गोहत्ये आड कायदो हाडचो म्हूण उलोवप्यांनी मागणी केली। हिंदू फुडें सरचे म्हूण वावुरपी कार्यकर्ते भरपूर आसात पूण पयसो कमी पडटा। उद्देजकांनी अर्थीक हातभार लावचो म्हूण ह्या संमेलनात उलो मारलो। विश्व हिंदू परिशदेचें विराट हिंदू संमेलन आयतारा फांतोड्ड्या जालें। संमेलनाक गोंयभरच्यान शेंकड्यांनी लोक आयिल्लो। कांय आमदारय संमेलनात दिसले। कांय पिठाधीश आनी धर्मीक संस्थांचे फुडारी संमेलनात आशिल्ले। पारंपारीक दिंडेन संमेलन सुरू जालें। आज कार्य करपाक फुडें येतात पूण तांकां कांय तरी मानधन जाय। हांगा आयिल्ले आमचे उद्योगपती आसतले कांय आमचे कोण सर्वीसमॅन आसतले कोण ल्हानसो उद्योग करपी आसतले तांकां विनंती करता जर आमी प्रत्येक दिसा एक ठरावीक एक पर्संटेजच्या रुपान जर आमी एक धर्मा खातीर दवरले जायत जाल्यार कार्यकर्ते कार्य करपाक कितलेशे कार्यकर्ते आमकां मेळटले। दुसरी कम्युनिटी जी आसा ते अंडर लव जेहाद हाजेर कार्य करपाक लागल्या। ते पसून आमकां एक डिस्टर्बिंग आज जावन गेल्लें आसा। ताजेरूय आमकां कितें एक ठाम कितें करतले असो आमी विचार करून हें करताले। गो हत्या ही तशीच बंद जावची अशें एक बाकी सगळ्या स्टेटींनी जे सरकारान कायदो हें केल्लो आसा तसोच गोंयांत सुद्दां तसोच जावचो आनी गोंय हत्या ही थांबची। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। रिक्रुटमेंट सोसायटीच्या 1200 कामगारांचो बीजेपी सरकारान घात केलो म्हूण कामगार फुडारी गोंयभर दारादारांनी सांगत भोंवतात। कामगारांनी शेनवारा फोंड्यान निशेध मोर्चो काडलो। 8,000 लोकांनी सयो दिवन कामगारांक तेंको दाखयलो। सरकारान अन्याय केला म्हूण घराघरांनी वचून लोकांक सांगपाची मोहीम कामगारांनी सुरू केल्या। प्रस्न सोडोवपाचें उतर दिवन कामगारांक उपसभापतीन हे पयलीं आझाद मैदानावेलो उपास सोडपाक लायिल्लो। रिक्रुटमेंट सोसायटीचे रोटी बचाव आंदोलन फोंड्या पावले। कितलोसोच तेंप सेक्युरिटी म्हूण काम करपी 1200 कामगारांच्या सुवातेर नवे 500 कामगार घेवन सरकारान अन्याय केला म्हूण कामगारांनी फोंडेकारांक सांगले। घराघरांनी फिरून सरकारान अन्याय केला म्हूण लोकांक सांगून लोकांच्यो सयो घेवपाची मोहीम सेक्युरिटी गार्डांनी गोंयभर सुरू केल्या। शेनवारा सुमार 8,000 फोंडेकारांनी सेक्युरिटी गार्डांक तेंको दिलो। 1 फेब्रुवारी 2015 ह्या दिसा ह्या कामगारांक अचानकपणे तांकां त्यांची नोकरी विड्रॉ जाल्या म्हणून सांगली आणि त्यांची ड्युटी आसा ती खाली करपाक लायली। हे कसले सरकार आसा जे कसलेच कायदे पाळिना। ज्या गोंयच्या लोकांनी तांकां पूर्ण बहुमत दिला ते बहुमत आता त्यांच्या माथ्याक चडलेले आसा। जी सत्ता तांकां दिल्ली आसा गोंयच्या जनतेन म्हणजे काँग्रेसीन अशें म्हणटाले लोक की काँग्रेसीन आमचेर खूब अन्याय केला म्हणून आमी आता बीजेपीक निवडून हाडुया अशें म्हणून सगळ्या गोंयकारांनी बीजेपीक निवडून हाडली पूण आता जालें कितें। प्रश्न सोडोवपाचे उतर दिवन कामगारांचो विश्वासघात केलो म्हूण कामगारांनी बीजेपी सरकाराचो खर निशेध केलो। बेटी बचाव अभियान
या नावाखाली, या बॅनराखाली जो तुम्ही सिग्नेचर कॅम्पेन केला, ही सरकाराची दिंड काडपाची ही योग्य पद्दत जावन आसा आणि हांव पयले सुवातेर तुमचें अभिनंदन करता. तशेंच अजित सिंग हाणे कडेन मागता की गोंयचे 40 मतदारसंघा पैकी एकूय मतदाराचो सोडू नाका, जेणे करून ह्या बीजेपी सरकाराची आणि सरकारान ज्यो कितें ह्यो एक्टिविटी चालू केल्या तेजी दिंड काडपाक जाय. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया एक विराम.